आमी पळयता की फॉर्म्युला 4 जी रेस जावपाची आसा तुमच्या वाठारांत तेका अपोज जाता. इवन कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी अपोज केला. बीजेपीचे कावन्सिलर आसा. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आयज एक गोंया भितर आनी हांव खंय तरी म्हणटा आमचे मुरगांवकार आनी मुरगांवच्या तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक खंय तरी आमचें भाग्य की आयज फॉर्म्युला रेस जी सर्कीट रेस म्हणटा आमी, सो ती आयज आमच्या मुरमागोवान येता. हांवें पयलींच सांगलेलो आसा कितें जेन्ना तेंच्यांनी प्लेस डिसायड केलो, जेन्ना ती कंपनी येवन तेंच्यांनी चॅक केलें जाल्यार अशे 3 जागे तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले. तेजे भितर खंय तरी तांकां मुरमगांव कॉन्स्टिट्युन्सी खंय तरी वायबल दिसली आनी तेज्या लागून हो जी फॉर्म्युला 4 रेस जी आसा सर्कीट रेस ती मुरमगांवान करपाची ठरयलेली आसा. हेडलँड सडा ही बोगद्यार एरिया. आयज सगळी मशिनरी आमची गोंयची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अंडर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा EHGच्या अंडर ही रेस जाता आनी ही रेस आसा ती फक्त 3 दिसाक लागून 31 ऑक्टोबर, 1 नोव्हेंबर, 2 नोव्हेंबर. 31 ऑक्टोबर आसा ती फक्त प्रॅक्टीस रेस आनी 1 आनी 2 नोव्हेंबराक आसा ती एक्चुअल रेस जातली. आयज थोडेशे आमचे कावन्सिलरूय आसा भितर, बाकीचे ऑपोजिशनूय लोक आसा, हे सगळे लोकांक मिसगायड करता की 15 दीस बाबा तेंची प्रॅक्टीस आसतली, 15 दीस रस्ते बंद आसतले. आयज खंयसरूच मुरमाड गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन खंयचोच रस्तो बंद जावपाना, आख्खो रस्तो ओपन आसा. हांव ना म्हणटा आमचे लोकांचे खंय तरी समाजीक मातसो लोकांक खंय तरी त्रास जाता आनी फक्त 2 वाठाराक त्रास जाता, ते बोगदा एरिया आनी आमची भरतलेन एरिया. कित्याक ही एरिया आसा पळय ती मेन ते रुटाक येता आनी जो रूट आसा तो फक्त 3 किलोमिटर रूट आसा. मेन जो स्टार्टींग पॉयंट आसा पळय थंयसर कसलोच इशू ना, तो ओपन स्पेस आसा, जो MPAचो जागो आसा थंयसर हे सगळे तेजे मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते थंय उबे जातले. तेज्या उपरांत तो रेस स्टार्ट जाल्या उपरांत भायर गेल्या उपरांत जेन्ना आमी बोगद्याचेर पावतले थंय देवळा कडेन बोगद्याचेर आनी थंयसर ITI कडसून भितर घेतले. सो इतलेच कडेन आमकां हो विशय आसा आनी थंयसर डेन्सली पॉप्युलेशन आसा म्हणटा ते सारकें ते लोकांचे म्हणणें सारकें आसा आनी हांव मान्य करता कित्याक हांव थंयसरलो लोकल आमदार आसल्या कारणान म्हाकाय खबर आसा. बट आयज जशें तेंच्यांनी प्रिडिक्ट केल्लें आसा की लोकांक थंय वयपाक मेळपाना, 3 दीस लोकांक घरान आपल्या वयपाक मेळपाना, अशें कांय ना. रेस इज आसा ती फक्त सांजची 3 वरांक लागून चलतली. बाकीचो टायम कसलेच रेस्ट्रिक्शन आसपाना. बाकीच्या टायमार सगळ्यांक वयपाक मेळटले, सगळ्यांक येवं वचूंक जातलें. फक्त 3 वरांक लागून तेन्ना ती रेस चालू आसतली तेन्ना थंयसर आमचे स्टॉप आहे. बट बाय वॉकिंग तांकां वयपाक मेळटलें, अशें ना कितें वयपाक मेळपाना. सायडीकसून आमी वाट दवरलेली आसा, थंयसून लोकांक वयपाक मेळटलें. कोणाकूच लोकांक थंयसर आडोवपाचें ना. आतां हे फक्त मिसगायड करपाक लागलेले आसा. हेज्या भितर सेकंडली अशें जाल्लेलें आसा कितें हांव मान्य करता कितें थोडोसो इनकन्विनियन्स आमच्या लोकांक जातलो. कित्याक थंयसर लोकांच्या दारांनी जी गाडयो वयताली गणपती देवळा कडेन, भरत लेनी कडेन, थंयसर गाडयो हे 3 दिसाक लागून वयपाना कित्याक तो ट्रॅक आसतलो. तेज्या लागून तांकां पार्किंग जें आसा तें आमी भायर केल्लेलें आसा. अशें न्हू फक्त तांकां भायर गाडयो दवरून चलोन मातशें वयचें पडटलें. ते 3 दिसाक लागून तांकां त्रास जातले. बट कोणाकूच घरान अशी वयपाक बंदी म्हणटा तेन्ना जे प्रिडिक्ट केला तेजे उपरांत ते म्हणटा कितें क्रिमिटोरियम जी आमची मुसंडी आसा, मागीर आमचे क्रिमिटोरियम आसा, मागीर आमचे मुस्लीम भावांचे आमचे कब्रस्तान आसा, हेंकां सगळ्यांक त्रास जातले. तेंचे कंपाऊंड हॉल मोडटले, तांकां थंयसर मडी कोणी एक्सपायर जालो वाचोवपाक मेळपाना, पुरपाक. हे सगळें फॉल्स इन्फॉर्मेशन. तशें कसलेंच ऑब्जेक्शन ना, कांयच जावपाचें ना. ते संजय स्कूल आसा ताका त्रास जातले, तेंच्या स्कुलांची भुरग्यांची बंद पडटली, तसो विशय ना. आयज हांवें अपील केल्लेलें आसा आमच्या मुरमाड गोंयच्या लोकांचें. कोणाकूय प्रॉब्लम आसा ते मागीर आमचे कावन्सिलर जावं, एक्टिविस्ट जावं, आमचे ऑपोजिशन जावं, तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचे. जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुरगांवान येता शेनवार दीस सांजचो 4 रवींद्र भवनान, तेन्ना थंयसर येवन तुमच्या मनान कितेंय जर दुबाव आसा जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट आसा तो सॉर्ट आवट करतलो. आमी लोकांक त्रास करून हो प्रोग्राम करपाना. आनी हो प्रोग्राम आसा तो स्पोर्ट्स प्रोग्राम आनी हेजें म्हत्व सगळ्यांक खबर आसा. आयज इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचो मुरगांवाचो एक ग्लोबल मॅपाचेर येतलो आनी हे ताका खंय तरी लोकांक मिसगायड करून एक कावन्सिलर जे आसा तेंच्यांनी म्हाका दिसता थोडो पाशेस काडपाचो, CMA बरोबर उलोवपाचो आनी तेजे उपरांत मेडिकल एमर्जन्सी समजा जर जाय त्या टायमा भितर त्या टायमार भितर मेडिकल एमर्जन्सी जाय सुद्दां जाल्यार कोणाचेच ते ट्रॅक आसा तो सेपरेट आसा. लोकांची रावपाची आमची जी
रेजिडेन्शियल एरिया आसा ती सेपरेट आसा थंयसून आमकां वाटे खूब आसा आनी थंयसर एवरी पॉयंटाचेर आमी एम्बुलन्स दवरतले कोणाचो कसलो मेडिकल प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमी जबाबदारी घेता गव्हर्मेंट वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव स्वता ते लोकल MLA आसल्या कारणान हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आसा कित्याक इट इज माय ड्युटी लोकांक बाबा लोकांची सेफ्टी फर्स्ट आनी हांव 100% म्हाका आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास आसा की हे सगळें स्मूथ जातलें हे फक्त बिश्तो ना आतां थंयसर काय कसलो व्हडलो फेस्टिवल येना इट इज अ स्पोर्ट्स आनी हो एक युनीक स्पोर्ट्स म्हणटा कित्याक हे वर्ल्डा भितर एक रेकॉग्नेशन मेळटलें आख्खे देशा आख्खे वर्ल्डाचे लोक ते येतले आमच्या लोकांनी केन्ना तसली रेस केन्ना आमी पळोवना ती आमकां खंय तरी पळोवपाक इकॉनॉमिकली फायदो कितें आसा स्पेशली हांव म्हणटा यूथ आर वेटिंग यूथ इतले अट्रॅक्ट जाल्लेले आसा यूथ म्हाका कितलेशे लोकांचे फोन येता युथांचे कित्याक बाबा वी आर व्हेरी मच एक्सायटेड टू हॅव दीस रेस इकॉनॉमिकली फायदो आसा तुमकां मुरगांव तालुक्यात इकॉनॉमिकली सुद्दां आमकां भरपूर फायदो आसा पळय थंयसरले जेन्ना इतले लोक थंय मोगोन येतले आख्खे जितले आमचे टॅक्सी भाव आसा तांकां सगळ्यांक बिझनस मेळप आमचे आख्खे हॉटेल आसा तांकां आतां तुमकां एक एग्जांपल हांवें एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन गेल्या वर्सा केल्लेलें नॅशनल लेवलाचे बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंगाचें कॉम्पिटिशन रविंद्र भवनान केलें तेन्ना एकान एक हॉटेल म्हणटा तें आख्खे वास्कोचे ऑक्युपायड आसलेले हॉटेलां कमी पडपाक लागली आमचो हो बिझनस आसा तो आमकां लोकल्सांकूच मेळटलो ते लोक त्या एरियेन भोंवतले 3 दिसाक लागून सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 3 days आनी इट्स अ स्पोर्ट्स बाबा असो न्हू कितें बाबा कसलो अनवॉन्टेड फेस्टिवल डायरेक्ट सांगलें मरे तुमकां आतां कोण तुमी आयज पयला प्रेस कॉन्फरन्स कोणें घेतला कावन्सिलरांनी घेतला हे कावन्सिलर घेता ऑपोजिशन लिडर ऑपोजिशन पार्टीज आसा तेंच्यांनी मेमोरंडम दिल्लो आसा हेच लोक आसा थंयसरले लोकल लोकांक कोणाक प्रॉब्लम ना मिसगायड इतल्याच करता कित्याक आमकां थंयच्यो वाट्यो बंद जातल्यो आमची मुसंडी मोडटली आमची स्कुलां मोडटली आमची देवळां मोडटली हो ट्रॅक करपाक अशें मिसगायड करपाक लागलेले आसा हांवें तांकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा एज अ MLA आय गिवन जर म्हाजेर विश्वास ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येता न्हू शेनवार दीस रविंद्र भवन तेन्ना तुमी तेंचे कडेन कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन करचें CM वील बी देर 1 to 1 तुमचे कडेन उलयतलो तुमच्या मनान कितें सगळे जे कनेक्टेड लोक आसा जितले ऑर्गनायझर सगळ्यांक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घेवन ते दिसयतलो लोकांक त्रास जावचे ना म्हणटा तुमी हांव सांगलें तुमकां न्हू आतां परत रिपीट करूं लोकांक त्रास जावपाक दिवपा ना बट सर्टन थिंग कितें आसा 3 दिसाक लागून फक्त गाडयो ज्यो दारार वयताल्यो गणपती देवळा कडेन वयताले भरत लेणीचे ते फक्त 3 दिसाक लागून आमकां गाडी थंय व्हरपाक मेळपा ना कित्याक ते ट्रॅकार चलोन वयचें पडटलें इतलोच इनकन्विनियन्स जातालो तें हांवूय मान्य करता बट जेन्ना येदो व्हडलो एक रेसींग जातालें मातशें इनकन्विनियंट कितें जाता तें मातशें आमी सोंसून घेवया संकल्प कोण कसलेंच इन्फॉर्मेशन कशें तुमकां सांगता ते रॉंग ब्रीफ करता आयज कॅबिनेट डिसिजन जाल्लेलें आसा हे हेजेर कॅबिनेट डिसिजन जाल्यार इट इज सगळ्यांक परमिशन घेतलेलें आसा आयज चीफ ऑफिसर आमचो फूल फ्लॅश काम करता डेप्युटी कलेक्टर करता मामलेदार करता इन सुपरवायजन तेंच्या बरोबर आमचो PWD अलॉंग विथ सगळे जाण मेळून काम करता हे ताका तूं म्हणटा पळय लायसन्स बी सगळी फटींग गजाल ही कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें आसा आनी सगळे अप्रुवल घेतलें आसा आयज गव्हर्मेंट जेन्ना येदो व्हडलो रेस करता खंयचो प्रोग्राम जाता ताका सगळी अप्रुवल घेवनूच ही कामां करतले प्रोजेक्ट हो सो इव्हेंट कितले आतां आमी सांगलें आसा गोवा गव्हर्मेंट आसा ते आमी 52 crores रुपीज आमचो तर एक्सपेंडिचर कोणा फिजिबल काय म्हणटा हो इव्हेंट करता तो कोणा खातीर हो अरे कोणा खातीर करा इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट मरे वेन इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट हो आमच्याच लोकांक लागून फायदो मरे तेचो भितर आनी म्हाका दिसता असलो इव्हेंट जावप एक स्पोर्ट्साक ओपोज करप म्हळ्यार म्हाका खंय तरी वायट दिसता कित्याक बाबा अशें न्हू कितें बाबा आमी डिफरंट प्रोग्राम हाडलेलो आसा खंयचो फेस्टिवल करपाक आनी बाकीचे हाडलेले आसा एक स्पोर्ट्साक आमकां कॉपरेट करा कितेंय विशय आसा जाल्यार आय एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी संकल्प